ತಂದೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಹೊಗಳಾತುಕ ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ ಸ್ತುತಿಯುಕ ಹಾಲೇಲುಯಾ 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 मोगान भवानी वहिनीनो परत या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा परत वो पवित्र वेळ म्हाका आनी तुका
मोगाल भवन आणि बहिणीनो, सोबीत गीत अर्थभरीत उतरांनी विणलेलें गीत आमी गायलें. पातकाच्या मेळेपणांतलें उखलून नितळ केल्लो कालवारी दोंगरार त्या कुर्साक वेंग मारन आपणाचें रगत त्या कुर्सार व्हारोवन आमचे खातीर जिवंत जाल्लो, आमकां हर एक लेगीत जिवीत सासणीक जिवीत जोन दिल्लो आमचो देव, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जिवंत देव आमचे खातीर मरोन आमचे खातीर जिवंत जावन आमची सोडवण केलोलो, सर्गीचें राज आमकां उगडलोलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार ह्या घडये खरोच आजार आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून तूं लुकाचो वांजेल अध्याय 20 वाक्य 30 आनी 6 म्हणटा, तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही, मेल्ल्या मदें देवलो आनी थंय तावन जिवंत उठलो. आनी त्या देखून आमचो देव जिवंत देव म्हणून आमी उलो मारता. जेरामाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, सर्वेस्वर खरो देव तो जिवंत देव. त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचो दीस आयचो वर्तो दीस. आनी ह्या वर्त्या दिसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा, ताचे मुखार आमी सरपडल्या, ताका आमी आराधन करता, ताका आमी नामान करता. कित्याक आमकां जिवीत जोन दिल्लो, पातकाच्या मेळेपणांतलो सोडयल्लो, मरणाच्या सांकळींतलो तुटयल्लो, सासणीक जिवीत जोन दिल्लो जिवंत देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमचो देव वर्तो देव, आमचो देव बळवंत देव, आमचो देव जीव देव. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, किर्तन 80 वाक्य 9 ते 10, सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं सोम्या आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतलीं. कित्याक तूं एकलोच वर्तो विस्मितां तूं करताय, तूं एकलोच नीज खरो देव, जिवंत देव तूं. त्या देखून सक्कड राष्ट्रां तुज्या पांयां तळे येतलीं. कित्याक तूं जीव देव, जिवंत क्रिस्त, जिवंत देव तुज्या पांयांक सरपडटलीं आनी तुका आराधन करतलीं, नामान करतलीं. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी त्याच सोम्याची परजा, त्या सोम्याची भुरगीं, सोम्याच्या पांयां तळ आमी आसा. आज जिवंतपणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना तसो जिवंत देव आमचे मुखार आसा. त्या देखून एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या आराधनेच्या सुरवेरस आमकां हर एक लेगीत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू, आयचो दीस तुमकां आनी म्हाका वर्तो दीस, आनी आमचो स्वामी आमचे सांगात आसा, आमचे खातीर आजार आसा, आमचे खातीर तो जिवंत उठला, आमकां हर एक लेगीत जिवीत दिवच्या खातीर. त्या देखून त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याक आमी नमान करया. आमचो बळवंत देव, आमचो वर्तो देव आमचे मुखार आसा. त्या देखून आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमचे सगळे कुटुंब ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. ह्या वर्त्या दिसा सगळो संवसार ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सक्कड राष्ट्रां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. ताणें रचली सगळी पृथ्वी, सगळी रचना ताका आमी समर्पण करया. आज ही सगळी रचना, सक्कड राष्ट्र, सक्कड मनीस सोम्याची स्तुती करूं, ह्या जिवंत देवाक आराधन करूं, ह्या जिवंत देवाक नामान करूं. तांचे संगी आमी मेळोन ह्या देवाक नामान करया, आराधन करया आनी गावया गीत उन्नत देवनिगे आराधने. तुमच्या गिता बुकांत पाळसंको 30 आनी 1 मोत्त 1.
ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ವೈಮೊಗಚ ಭವನಾನಿ ಬೈನಿನೋ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, महिमेय देवनिगे आराधने. आमचो देव व्हरतो उंचलो सगळो महिमेन भरलेलो आमचो देव जिवंत देव आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी त्यागून ह्या वर्त्या देवाक ह्या महिमेन वैभवान नसलेल्या भरलेल्या ह्या देवाक आमी सांगता गावया नमान करिया आराधन करिया त्या देवाची आमी स्तुती करिया. आमच्या काल जमानात मोगाचनो आमचो देव तो आमचो तो बळवंत देव आमचो व्हरतो जिवंत देव आमचे मुखार आसा. आमकां हर एक लागी पळयता, आमकां हर एक लागी वळखता, आमकां हर एक लागी आमच्या नांवान उलो करचो तो बळवंत देव जीव देव आमचे मुखार आसा. त्या देवाक आमी आराधन करिया, त्या देवाची आमी स्तुती करिया, त्या देवाक आमी नामान करिया. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. आमचे हात जोडता आमी नमान करिया. ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ आराधने. आम्ही सरपडून ताका आमी नमान करिया. तो आमचो देव, तो बळवंत देव, व्हरतो देव. मोनाकालूरी आराधने, साष्टांग वेरकी आराधने. आराधने 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 आराधने. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, देवनिगे आराधने. मोगाळ भवानी भयणी या देवा मुखार आमी कितेंच न्हय, आमी किरकोळो. तो सर्वस्व आमचो देव आमचे खातीर मनीस जाल्लो, ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी आमकां जिवी दिवच्या खातीर कुर्साक वेंग मारिल्लो. त्या मारीफात आमकां जिवंत जावन सासणेक जिवीत जावन दिल्लो आमचो बळवंत देव, व्हरतो देव. ताका आमचे सगळें जिवीत ताका समर्पण कर, धन मन धन ताका आमी समर्पण कर. त्या देवाक आमी आराधन करिया, त्या देवाची स्तुती आमी करिया, त्या देवाक आमी महिमा दिवया. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. पुष्पार्चनेಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ. सुम्याक आमच्या थाळ्यांनी उतरांनी आमी आराधन करिया, नमान करिया. मोगाचनो ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ.
आमचे जिवीत सगळें ताका समर्पण कर ते जेजूक आमी आराधन करया नमन करया कित्याक तो वर्तो बळवंतो तो जिवंत देव मगाळ बाबा आनी भयणी आमचो वर्तो देव ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो पास्कांचे फेस्त संतोष असो दीस आशिर्वाद असो दीस आमकां हरी एकल्या की मोगाचे न्हू एक नवो बरवसो उदेल्लो हो दीस आनी एक नवो बरवसो उदेल्लो पास्कांचो काळ तो जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो सगळो बरवसो जिवंत क्रिस्ताचेर जिवंत देवाचेर कित्याक आमच्या सगळ्या जिविताची बाबार्थाची बुन्याद जिवंत क्रिस्त जिवंत सोमी जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आज सगळो संवसार जेजूक गायता हाल्लेलुया कित्याक जेजू जिवंत जाला आनी तें हाल्लेलुया आमचें गायन सगळ्या संवसारार कित्याक आमचो देव जिवंत देव आमचो अरी एकल्याचो तो बरवसो जावन आसा बरवसो मोरनातावन जिविताक बरवसो पातकाच्या काळोखातावन नव्या जिविताक बरवसो सोलवणेतावन जैताक बरवसो निरासपणातावन समाधानेक बरवसो पिडेतावन सुडकेक हे सगळें आमकां जोन दिल्लें ह्या जिवंत देवान जिवंत क्रिस्तान मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजूचें जिवंतपण आमकां समजयता की मोरनाच्या की जिवीत बळवंत वायटाच्या की बरेपण बळादीक पातकाच्या की कुरपे जिवीत बळादीक आनी कश्टांच्या की जैत अर्थाभरीत हें सत जेजूचें जिवंतपण हें पास्कांचें फेस्त आमकां हरी एकल्याक उगडापें करता मोरनाच्या की जिवीत बळवंत वायटाच्या की बरेपण बळादीक पातकाच्या की कुरपे जिवीत बळादीक आनी कश्टांच्या की जैतेवंत जिवीत अर्थाभरीत म्हणलें हें फेस्त आमकां समजोवंक प्रयत्न करता मोगाच्यानो त्या देखून जेजू जिवंत जाला आनी आमकां हरी एकल्याक जिवंत उठयल्यांत तें जिवीत 4 दिसांचें न्ही ह्या संवसाराचें न्ही त्या देखून तो जेजून म्हणलें हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान ह्या संवसाराचें जिवीत न्ही केवल ह्या संवसारा माशिमीत न्ही ह्या संवसाराच्या उपरांतलें तें शाश्वीत सर्गीचें जिवीत आमकां जोन दिल्लें ह्याच सोमयान मोगाच्यानो
त्या देखून आमचें संवसारी जिवीत तात्कालीक तें सर्गीचें जिवीत सोम्या संगता जिवीत तें शाश्वीत तें वर्तें तें सोबीत जिवीत तें जिवीत अर्थाभरी जिवीत हें आमकां जोन दिल्लें ह्यात जिवंत क्रिस्तान आनी तसो जिवंत सोमी आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू आमचे मुखार आसा आमचो सोमी जिवंत क्रिस्त आमकां जिवीत जोन दिल्लो तर आज एक घडी आमचे दोळे आमी दांबया मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत थावन ताका आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत थावन ताका आमी अर्घां दिवया आमचे खातीर आमच्या मोगान बरो न्हू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचो हर एकल्याचो इतलो मोग केल्लो आनी ताणें म्हणली उतरां एका इश्टा पासो तूं जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना केवल उतरांनी मुळे मात्र न्ही ह्या उतरांक अर्थ ताणें दिलो आनी ह्या उतरां प्रकार आमकां इश्ट म्हणून आपयल्ल्या खातीर आपणाचें जिवीत ताणें वारयलें आमचे खातीर मेलो आनी जिवंत उठोवन आमकां तें नवें जिवीत सोबीत जिवीत अर्थाभरीत जिवीत सुख संतोषाचें समाधानाचें जिवीत ह्या सोम्यान आमकां हर एकल्याक जोन दिला मोगाच्या भावा आनी भयणी तें सोबीत जिवीत सोम्यान आमकां दोन दिलां बरोवन अमतोच्या मापाचें जिवीत ह्या सोम्यान आमकां दिलां त्या देखून हें जिवीत अनुभव केल्ल्या हर एकल्यानी उद्गार उसारल्यात असलें सोबीत जिवीत अनुभव केल्ल्यानी हर एकल्यानी आनी प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्याक एक दाखलो जावन आसा सांव पावलो जिवंत क्रिस्ताक भेटलेलो जिवंत क्रिस्ताचें जिवीत अनुभव केल्लो तो म्हणटा म्हाका मेल्यारय सोमी हांव जियेल्यारय सोमी म्हजें सगळें जिवीत ताचेंत हांव कितेंच न्ही आनी त्या देखून म्हणलें ह्या सोम्याक जिवंत क्रिस्ताक जोडचें म्हळ्यार उरलें सगळें जुलुबी कांय अर्थ ना ताका खंयचेंय मोल ना ह्या सोम्या मुखार हो जिवंत क्रिस्त सर्वस्व म्हण ताणें लेखिल्लें वळखून घेतिल्लें आनी तसो सोमी आमचे मुखार आसा त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठवया ताका आमी थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू आनी त्या सोम्याची स्तुती आमी करया ताका आमी आराधन करया परत ताका आमी नामान करया कित्याक आयचो व्हरतो दीस ताका कितली स्तुती होगळाप दिल्यारय पावना कित्याक आमचे खातीर जिवान जाल्लो आमकां जिवीत जोन दिल्लो सोमी आमचे मुखार आसा ते देखून गीत आमी गावया सर्वेस्पराची स्तुती करुया पान संको 58 ಬಿರವನು ತಾಳಿಯು ಬೆಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಪುರಾಣ ಗೀತ ಕವ್ಯ सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमे वखनार्थी कृत्यानी या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमे वखनाची कृत्यानी या सियोनाच्या निवास्यानो भोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो भोप मारा कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा जय जय मोना हालेलुया 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 सर्वेस्परा जय जय मोना हालेलुया
कष्टातेल्यांचे कष्ट हाळू करता रट्टेल्यांचे दूख पुसून बुसवून घेता कष्टाल्यांचे कष्ट हाळू करता रट्टेल्यांचे दूख पुसून बुसवून घेता बारादीक पासून आमचे तो वावयता बारादीक पासून आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया जय जय हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा जय जय म्हणा हालेलुया सुकणत्या सरींतले नितळुता पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकणत्या सरींतले नितळुता पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी या सांगता सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी या सियोनाच्या निवास्यानो बोपारा सियोनाच्या निवास्यानो बोपारा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 मोगळा जेसू या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तू खरोच हजर आसाय तू आमचो जिवंत क्रिस्त जिवंत देव म्हणले हे सत या घडी आमी वळखून घेता सोम्या तुका आमी आराधन करता सोम्या तुका आमी नमन करता सोम्या तू आमचो देव आमचो बळवंत देव आमचो जैतेवंत देव सोम्या तू आमचे मदेगात आसाय आमचे संगी आसाय तुझे हजरपण आमी वळखून घेता तुका आमी नमन करता तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी होगळाप दिता तुका आमी स्तुती गायता सोम्या जेजू या घडी आमकां हर एकल्यागे या आराधनान वांटेली जावच्या हर एकल्यागे तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या तुवें या संवसाराक जिवंत जावन हाडलेली ती शांती समाधान या बाबा भयणीच्या हर एकल्याच्या काळजा मनांत राज जावन दी सोम्या हर एकल्या थंय वस्ती करून दी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक ती शांती लाभून दी सोम्या प्रत्येक तुज्या आशिर्वादां या भाव भयणीच्या हर एकल्याच्या जिविताक वाळून दी सोम्या तांचे जिवीत पवित्र करून सोम्या तांचे जिवीत नवें करून दी तांचे जिवीत नंदन करून दी सोम्या आनी तांच्या जिवितांत तुजी आशिर्वादां नवें सा वाडूंक तांकां प्रेरण जावं सोम्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद बस सोम्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद सोम्या तुज्या कृपेन बस सोम्या तुज्या सक्तेन बस सोम्या तुज्या हजरपण हर एकल्यागे दी सोम्या आनी त्या मरी बात हर एकली जिवंत क्रिस्ताचे पर्ज जावन संतोषान समाधानान जिवंक तांकां हर एकल्यागे फावो कर हर एका कुटुंबा फावो कर हर एकल्यागे तूं आशिर्वाद सोम्या तुज्या कृपेन बस सोम्या तुका आमी आराधन करता सोम्या तुका आमी नमन करता सोम्या तुका आमी स्तुती करता सोम्या तुका आमी महिमा दिता सोम्या तुका जावं होगळाप सोम्या आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो
बगियोंतु हफ्तो निमानो ब्रेस्तर निमानो शुक्रार हालेलुया सो सोनवार हे 3 दीस या बगियोंत हप्त्याचे प्रमुख दीस या 3 दिसांनी सोमयाचो मोग कितलो आमी साकलो सोमयाच्या जिविताची प्रमुख गणितां आमी नियाळ केली आनी सोमयाच्या त्या जिवंतपणान आमी हर एकली भागीदार जाल्या त्या देखून हे मिस्तेर आमच्या जिविताक व्हरतो अर्थ दितात हे मिस्तेर आमकां एक सत कळीत करतात की हे सगळें देवाचें योजन हे सगळें देवाचें योजन ही सगळी देवाची मांडावळ आपणाच्या पुतान कुर्साक वेंग मारी जाय कुर्साचेर मोरा जाय जिवंत उठा जाय आनी त्या मारी पात सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण करी जाय सगळ्यांक सोडका जोन दिचे हर एकल्याक बरेपण जोन दी जाय हें देवाचें योजन हे देवाची मांडावळ त्या देखून कुर्साक जेजून वेंग मारतना थोड्यांक बोगलें जावंक बरो हें कसलें पिशेपण हें सगळें मुक्त जालें आनी त्या देखून ते सीसी जेजूक सोडून पळोवन धांवतात ताका धरता आसतना बियान कांगाल जाल्ले देदेस्पर जाल्ले तांणी चिंतलें हो मिस्तेर मुक्त जालो आगेर जालो पूण हो सगळो मिस्तेर संपलो जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या गणिता मारिपात जेजूच्या जिवंतपणाचें गणित ह्या सगळ्या मिस्तेराक एक नवो अर्थ दिता एक नवें ट्विस्ट दिता म्हणयेत आनी त्या मारिपात नवें अध्यायी नवो चॅप्टर चरित्रेंत प्रारंभ जालो आनी त्या मारिपात नवें जिवीत पवित्र सभेक मनशा कुळाच्या चरित्रेक लाभलें म्हणयेत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजूक तांणी कुर्सार मारलो जेजूक कुर्साय म्हणून त्या लोकांन बोब मारली हें तांचें योजन न्ही ही तांची मांडावळ न्ही देवाचें योजन तांचे मारिपात जावंक बरो पूर्ण जालें त्या मारिपात जिवीत सगळ्या मनशा कुळाक लाभच्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजूचें जिवंतपण हो सगळो मिस्तेर आमकां समजयता आनी त्या देखून जेजूचें जिवंतपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद म्हणयेत आमच्या भावार्थाची बुन्याद त्या देखून जिवंतपण आमकां क्रिस्तांवांक एक प्रमुख संदेश आनी आमी क्रिस्तांवांनी परगट करी जाय जाल्लो संदेश जिवंतपणाचो त्या देखून मस्त बरोवपी हांवें वाचतना वाचलें आयकलें मस्त बरोवपी म्हणटात आमी कालवार गुड्याचेर जेजूच्या कुर्साच्या मुळांत थंयत उरोन वचो थंयत हांवन आमी मुखार वचाचे जिवंतपण आमची बुन्याद जिवंतपण आमचो बरोवसो जिवंतपण आमचें क्रिस्तांवाचो संदेश त्या देखून आमी आज परगट करचें कुर्साच्या की चड आमी क्रिस्तांवांनी परगट करूंक जाय जेजूचें जिवंतपण कित्याक सगळी पवित्र सभा अस्तित्वांत आसा जाल्यार आमचो भावार्थ आसा जाल्यार हें फकत जिवंतपणा वरवीं मात्र म्हणलें हें आमी सत वळखून घेवंक जाय त्या देखून तूं सांपावलान रोमाघरां बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली त्या देखून जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला जिवंत केला म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली त्या देखून जेजूच्या जिवंतपणा मारिपात ह्या मिस्तेरा मारिपात आमची सोडवण त्या देखून आमचो सगळो भावार्थ आमची पातयेनी जिवंत क्रिस्ताचेर मोगाचें न्हू जिवंत क्रिस्ताचेर आनी जिवंत उठलेल्या सोमयाचेर आनी जिवंतपण आमचें सर्वस्व म्हणलें हें सत आमी उगडापें करूंक जाय मोगाचें न्हू हें एकल्यांनी आमी समजा जाय जालें कित्याक जिवंतपण नातलें जाल्यार खंडीत पवित्र सभा आसची ना आज आमी क्रिस्तांवां आसचें ना हें सत आमी उडासान दवरचें जेजू जिवंत जाल्ल्या वरवीं सिसांक नवो बरवसो मेळ्ळो दारां उक्तीं जालीं आनी ते बाईसन गेले आनी सुवार्थांत
तांणी परगट केली मोगाचे न्हू सुवार्थ तांणी परगट केली आनी त्या मरे पात आमकां अर्येक लागी सोमयान ताचे जिवनपणा मारी पात जामिनी जाला आमकांय अर्येक लागी जिवीत आसा जिवनपण आसा म्हणल्यार एक बरोसो सोमी जाला मोगाचे न्हू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 25 म्हणटा आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा अधीन केल्लो आनी आमकां नितीवंत करच्या खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत वटयलो त्या देखून आमकां हर एक लागी नितीवंत करच्या खातीर नवें जिवीत मेळच्या खातीर सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर सोमयाक जिवंत वटयला आनी त्या देखून आमचो सोमी जिवंत क्रिस्त मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजूचें जिवनपण आमकां संतोश दिता आमकां समाधान दिता आनी त्या देखून जिवंत क्रिस्तान केल्ली ती बसोवणी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो आनी त्या देखून वो जिवंत क्रिस्त आमच्या सांगात आसा मेल्लो क्रिस्त न्ही जिवंत उठलो क्रिस्त आमच्या सांगाता संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसो तो जावन आसा जिवंत सोमी त्या देखून एक घडी सगळे आमी दोळे धांबया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया एक घडी आमकांत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचे न्हू प्रत्येक जावन ताका आज आमी अर्घ दिवया ह्या जिवंतपणाच्या व्हरत्या मिस्तेरा खातीर हे नवें जिवीत ताणें आमकां जोन दिल्ल्या खातीर आमच्या भावार्थाच्या देण्या खातीर पवित्र सभे खातीर आनी पवित्र सभेंत आमकां जियोवचें एक भाग मेळ्ळेल्या खातीर आनी हो सोमी आमच्या सांगाता हर एका घडये हर एका दिसा आसा त्या देखून ताका आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाच्या भवन आनी भयणीनो ह्या सगळ्या मिस्तेरा मारी पात उगडापो जाता ताचो मोग म्हजे थंय आनी तुजे थंय कितलो बळादीक कितलो व्हरतो आनी हो मोग आमी अनुभव करी जाय मोगाचे न्हू हो मोग आमी साकोंक जाय जेजूचो मोग तो कितलो व्हरतो कितलो बळवंत मोग म्हजे आनी तुजे खातीर त्या देखून मोगा भवन आनी भयणीनो आमकांत संपूर्ण तरान समर्पण करया आमचे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा समस्ये ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू अजुनूय तो आमचो मोग करता अजुनूय हर एकल्याचो तो आमचो मोग करता मोगाचे न्हू ताच्या मोगान कांय उणेपण ना आमी कितलेय अस्कत उणेपणान भरलेले व्यक्ती जाल्यार ताच्या मोगान उणेपण ना मोगाचे न्हू तो आमचो मोग करता त्या देखून आमी उलोवया ताचे कडेन तो जिवंत क्रिस्त जिवंत देव त्या देखून उलय मोगाच्या भावा भयणी त्या सोमया कडेन उलय तुजें सूख दूख ताका सांग तुज्या काळजाचे आटे बेटे ताका सांग उलय तुज्या दिसपट्टे जिविताचे कुरीस ताका समर्पण कर आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक नवो अर्थ नवो उसवाड दिवचो ताणे म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो नवो अध्याय प्रारंभ करचे ताणे त्या देखून ताचेर पातयेनी दवर ताच्या मोगाचेर पातयेनी दवर ताचो मोग व्हरतो बळादीक म्हणल्यार उडास दवर तुजो मोग करता हर एकल्याचो तुमचो मोग करता म्हजो आनी तुमचो हर एकल्याचो तो मोग करता त्या देखून मोगाच्या बाबा भयणी उलय उलय त्या जेजू कडेन सांग तुजे आटे बिटे सांग तुजें कश्ट दूख बेजाराय तो जिवंत जाला जाल्यार त्या खातीर म्हजे आनी तुजे खातीर ताचे खातीर न्ही म्हजे आनी तुजे खातीर सांगाता रावचे खातीर म्हजे आनी तुजे सांगाता वस्ती करच्या खातीर म्हजी आनी तुजी दुखां पुसच्या खातीर तो जिवंत उठला जिवंत जाला म्हज्या आनी तुजे जिविताक शांती समाधान दिवचे खातीर तेन्ना सांग उलय सगळें तुजें सूख दूख सांग ताका तुजे जिविताचो संतोशय सांग ताका तुजे जिविताचें दूखय ताका सांग तुजे हर एक कश्ट तुजे एकसुरपण तुजी बेजाराय सगळें सांग ताका उलय ताच्या कडेन तुज्या कुटुंबाचें दूख बेजाराय तुज्या कुटुंबाचे घाय सगळें ताका सांग उलय ताच्या कडेन सोमी आसा
सुमी आमकां आयकता, सुमी आमकां हर एक लागी पळयता, आमकां हर एक लागी आमच्या नांवान वळखता मोगाच्या भावा भयणी. त्या देखून आमचो देव तो जिवंत देव आमच्या सांगात आसो. तर त्या सुमयाचो मोग आमी नियाळ करन गवया गीत जेजूचो मोग तो. पान संको 55 50 5. जेसूचो मोग पवित्र मोग जिनिताची जावन आसा मोग. सांगता जेसूचो मोग पवित्र मोग जिनिताची जावन आसा मोग. बेलयान मोग नजरेतान मोग कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच बाळसो मोग. बेलयान मोग नजरेतान मोग कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच बाळसो मोग सदांच बाळसो मोग. Semoga prar berbontu muktasos. Semoga prar berbontu muktasos. Semoga pras mowal muktasos. Semoga pras mowal muktasos. Serpodvedar, serkakuldar, serpodvedar, serkakuldar. Eukaristan melso, somyaso mo. Eukaristan melso, somyaso mo. Jesus mo, povit mo, jinitachi sauna samo. Jesus mo, povit mo, jinitachi sauna samo. Parvata pras sargundu muktaso sarvus. Parvata pras sarvus muktaso. Sagora pras sargundu muktaso. Sagora pras sargundu muktaso. Birmotiso boksaniaso. Birmotiso boksaniaso. Kumsaranto melso somyaso mo. Kumsaranto melso somyaso mo. Jesus mo, povit mo, jinitachi sauna samo. Jesus mo, povit mo, jinitachi sauna samo. Beleyan mo, Nazaretan mo, kursar mo, सगळ्यांनी मो सदांच बाळसो मो सदांच बाळसो मो सदांच बाळसो मो सदांच बाळसो मो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, एका कंताराची उतरां अशीं आसात. 1000 ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ
ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು अति रम्यवाಗಿದೆ. देवाचे उतार सकड दण दिरव्याचे की मोलादीक मोगाचे न्हू. देवाचे उतार आमकां मोगाचे, देवाचे उतार आमकां रुचीचे आनी हे देवाचे उतार आमकां जिवीत दिवचे, जिवंत क्रिस्ताचे उतार ते. तर आतां हे उतार आमी आयकूंक वेता, नियाळ करूंक वेता. तर त्याच जिवंत क्रिस्ताची जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव ह्या देवाच्या उतरां मारिपात आमकां हर एकल्याक जावचे खातीर आमी कृपा मागया. सुमीस्त आमी उबे रावया. देवाचे उतार आयकूंक आमकां आमी तयार करया. ह्या देवाच्या उतराच्या सक्ते कृपेक आमकां आमी समर्पण करया. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. मातेवर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 28 अध्याय पहिले वाक्य तावनो. साबताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकसपणे व्हड बुईंग कंपनी जाली. सोमयासो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधेसरसीन येवन शिला लोळोवन तिचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलण्या बरी परजळटलें आनी ताचें वस्तरू हिमा बरी धवें जाल्लें. ताका पळोवन फाऱ्यागार भियान तरतरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. आनी वेग्गीं वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आनी आतां तो तुमचे फुडें गालिलियाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होस्सो हांवें तुमकां दिवचो आसलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोशान म्हणले बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांवाधांवी गेल्यो. तेन्ना एकसपणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताच्या पांयां धरून ताणें ताका नमस्कार केलो. देवाचें उतार हें. आयचें वाक्य आमी परल्यान पयलें वाचलें जाल्यार पयल्यान पयलें तें वाक्य म्हणटा साबताची रात उतरून आयताराचें फांतें जाताना. साबताची रात ह्या साबताचो दीस पवित्र पुस्तक एक प्रमुख भाग जावन आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्परा देवान 6 दीस सगळो संवसार रचून 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी त्या देखून आमी म्हणटा सगळ्या पोरण्या सोल्ल्यांत त्या साबताचो दीस भाग्यवंतपणे आचरण करूंक, त्या दिसा कसलेंच काम करूंक ना, हर एकल्यानी भाग्यवंतपणे आचरण करचो दीस तो जावन आसलो. पूण स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन हांव आनी तूं इस्टर म्हूण कितें आचरण करता, ह्या दिसा सगळें दिसर परिवर्तन जालें. थवळ म्हणसर सनवार ह्या संवसारांत
भाग्यवान दीस जाल्लो तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळें बदललें आनी आयतार भाग्यवान दीस जालो. संवसार प्रारंभ जाल्लो पयलो दीस तो भाग्यवान जालो आनी हांगासर न्हू आयताराचो भाग्यवान दीस, आयताराची रजा आनी सगळें परिवर्तन जाल्लें आमी पळयता. त्या देखून इस्टर जें कितें हांव तो आचरण करता एक सामान्य फेस्त न्ही, संवसाराच्या चरित्रेर एक प्रमुख भाग घेतली विशय जावन आसा. ही इस्टराचो दीस जावन आसा. हें पयलें हांवें तुवें समजून घेतलें जाल्यार म्हत्व जें कितें इस्टर म्हूण हांव तूं सांगता, ह्या पास्का फेस्त म्हणटा, ह्या जेजूचें पुनर्जीवनपण म्हणटा, सगळें एक नवें चिंतप प्रारंभ जाल्लो आनी नवें घडिता प्रारंभ जाल्लो एक अध्याय जावन आसा. दुसरें आमी ह्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार फोंडा कडेन ह्यो स्त्रियो थंयसर दुकान म्हणल्यार बरीं येतात, एकदम दुकान, कांय आमचे कडल्यान जायना म्हणलें. थंयसर तांकां बोडवो दिश्टेक पडटा, देवाचो दूत दिश्टेक पडटा आनी एक संदेश दिता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 6व्या वाक्यांत ताणें सांगल्या प्रमाणें ताका जिवंत उठयला म्हणून ताणें सांगलें आयकोन ती अर्दे स्त्रियो भियान आनी अर्दे संतोशान म्हणल्या बरी समाधीतावन वेतात. कंप्लीट रोडोन आयिल्ली एक संदेश ती घेतात, अर्दे बे अर्दे संतोश. आनी तिसरी स्टेज येता आनी थंयसर आमी पळयता जेजू तांकां मुखार मेळटा. 9वें वाक्य म्हणटा जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. आनी थंयसर हांवें तुवें पळयलें जाल्यार ती स्त्रियो ताज्या पांयांक पडोवन नमस्कार करतात. 3 स्टेजीस हांवें पळयल्यो, 3 हंत हांवें तुवें पळयलें. पयलें दुखाचें हंत, दुसरें अर्दें बे अर्दो संतोश आनी तिसरें समाधानाचें हंत. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पास्क फेस्त म्हाका न्ही तुकाय सगळी दूख विसरून समाधानाचें संतोशाचें फेस्त जाल्यार मात्र असो म्हत्व हांव तूं जाणा जाता मोगाच्यान. आनी हें संतोश असो समाधान असो जिवन आमचें मुकलें जाय जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें तुवें कितें करी जाय. जेजूच्या मरण आनी जिवंतपणाचें आमी सगळें एक स्टडी केलें जाल्यार एक संगत म्हाका तुका भोव प्रमुख तरान कळटा आनी ती जावन आसा सोम्या जेजून जबाबदारी घेतली. खंयच्याची जबाबदारी? सगळो लोक पथकान पडलो. आज हांवें केल्ल्या पथका द्वारे वो ताजे उपरांत कंटिन्यूस जावन हो सगळो संवसार पथकांत आशिल्ल्या वेळार ह्या पथकांत हांव सुटका घेवची जबाबदारी सोम्यान जेजून घेतली. कितली व्हरती ती जबाबदारी पळया. केदाळा ती जबाबदारी घेतली गी आनी ती जबाबदारी घेवन तो मरण पावता गी सर्वेस्पर देव ताका जिवंत उठोवन अतिश्रेष्ठ पदवेकून पावयता. आज हांव आनी तूं जबाबदारीची व्यक्ती म्हणलें पळय जाय. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पळयलें जाल्यार थंयसर आदाम येवन पाताक करतात. सर्वेस्पर येवन आदाम कडेन विचारता तुवें त्या रुखाचें म्हणून फळ केलें गी. सांगीत आसलें ताका वय केलें म्हूण थंयसर राव येत आसलें पूण तशें करना. तो म्हणटा ना 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 तें म्हाका त्या येवेन दिलें, तुवें रसिल्ल्या त्या स्त्रीन तुवें चली दिली न्ही गे ठाणें दिलें म्हणटा. तो जबाबदारी घेना, आपली जबाबदारी हांव सुकोवन काडून एवेचेर घालता आनी सर्वेस्पर देव एवे कडेन विचारता. येव म्हणटा ना 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 म्हाका त्या सोरपान सांगलें, सैतानान सांगलें आनी त्या देखून हांवें तें केलें. आनी ती जबाबदारी घेना, ती वचून सैतान सोरपाचेर दवरता. आनी सोरोप
ओगूस रावता तो खंयसर सांगना ना ना हांवें न्ही म्हणून तो आरोपूच मांडिना ओगूस रावता तो आनी ताजे उपरांत आमी पळयता सैतानान ताजे पातकाची पदवी निरंतर तो चलयत रावलो निरंतर तो चलयत रावलो खेदाळा एक व्यक्ती जबाबदारसो व्यक्ती जावंक शकता ताणें देवा कडेन विचारलो वय हांवें तुवें खावन वचो म्हणलें सोम्या वय हांवें केलो म्हणल्यार चारित्रेची पुटां दुसरी जाती कोणना खेदाळा ह्या आदावेन आपणाची जबाबदारी अनेकल्याचेर घालूंक सुरू केली की तांचो ते आसो अधिकार तांणी खाण घेतलो मोगाच्यान पूण स्वामी जेजू क्रिस्त कितें करता थंयसर आमी पळयता थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर आरोप प्रत्यारोप मांडल्या वेळार आमी पळयता सामर्थ्याच्या 27वें अध्यायांत 12वें आनीक 12वें तावन 14वें वाक्य अशें म्हणटा पूण प्रधान याजकांनी मतबऱ्यांनी ताजेर मांडलेल्या फिरादींक जेजून जाप दिली ना तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवन येतले पळोवन अधिपती भोसड विस्मीत जालो हांगासर पळया जेजून फाटी आरोप घालीत आसलो आले हांवें ते पुरा कांय करूं ना हे पुरा फोडकी रे हे पुरा मोसगार तांचेर आरोप घालीत आसलो पिलात म्हणटा आनी एक पळयत पुस्तकांत थंयसर वाक्य आसा म्हाका तुजेर अधिकार आसा म्हणटा स्वामी जेजू म्हणटा वयर थावन तुका दिनातले जाल्यार तुका ती आसती ना पळया मोगाचें हांगासर जेजू अधिकारार एक जबाबदारसो व्यक्ती जावन अनेकल्याचेर आरोप घालिनासतना तो ओगोस रावता थंयसर तो ओगोस रावता आनी आमी पळयता स्वामी जेजू खेदाळा पर्यंत तो ओगोस रावलो कित्याक ताचेर एक जबाबदारी आसली आनी त्या जबाबदारी खातीर तो खालतो जालो आमी पळयता आमच्या जिणेंत कोण पुरो आमच्या घरा जबाबदारीचे व्यक्ती आसात समाजांत जबाबदारीचे व्यक्ती आसात सडाव जावन ती बरी करून खालती जावन आसतात कित्याक म्हळ्यार तांकां तें काम जायचें तांकां खंयची जबाबदारी ताणें पाळोवंक आसा जावं करो आमच्या घरा कुटुंबांनी आवयो आसात तिका एक व्हड जबाबदारी आसा भुरग्यांक व्हड करचें घोवान कितें किरकिरी केल्यार मुस्तुपटी ती स्त्री वोकूच रावता कित्याक तिका भुरग्यांची जबाबदारी त्या भुरग्यांक वयर हाडी जाय आनी त्या खातीर कितलें घोवान किरकिरी केल्यार ती स्त्री वोकूच रावता एकच कारण कित्याक तिचेर एक जबाबदारी आसा त्या भुरग्यांक वयर हाडी जाय म्हणली जबाबदारी आज आमकां आमी विसरूंक जाय मोगाचें हांव आनी तूं कितलें ह्या समाजांत जबाबदारी व्यक्ती जावन आसा जबाबदारीचे व्यक्ती जावन आसा केदाळा हांव आनी तूं ती जबाबदारी घेता गी जबाबदारी म्हणली घेता गी थवळ आमी ऑटोमॅटीक जावन खालतें जाता एडजस्ट जाता आनी ताजी खुशी कितें आसा त्या प्रमाणे जिवंक शकता पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू तो खाल जाल्ल्या वरवीं कितें घडलें सांत पौल फिलीप घरांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो दुसरो अध्याय 8वें वाक्य मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो कर्ण मोरणा पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अतिवूंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास अर्थे नांव ताका दिलें कित्याक दिलें कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा देवा मुखार ह्या सर फर्जेची पातकांची जबाबदारी ताणें घेतली म्हजी आनी तुज्या पातकांची जबाबदारी ताणें कितलें पाताक केल्यार व्हडलें सोडया तो म्हणटा कुर्सार ताका खिळयल्ल्या वेळार तो म्हणटा बापा तें कितें करता तें नेणान तांकां बक्षी ही सगळ्या पातकांची जबाबदारी हांवूच घेता आनी ह्या जबाबदारी घेतल्या सोम्यान जेजूक सर्वेस्पर देव इतलें खालतेपण दाखयल्ल्या ह्या सोम्यान जेजूक देव बाप म्हणटा तुका हांव ओर्थो करता तुज्या मरणांतलो त्या ताका फोंडाक देंवयल्यार थंयसर परत सर्वेस्पर देव जिवंत करता आनी अतिवूंच उबारण
आज सोम्या जेजूको हर एक दिंबी सरपडटा मोगाच्यानो आमी त्या साल्मोरायाच्या ते दृश्य आमी पळयलें जाल्यार दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान आमी पळयता साल्मोरायाक थंयसर देव दिश्टी पडटा आनी विचारता तुका कितें जाय आनी साल्मोराय म्हणटा येदी व्हडली पर्जा दिल्या न्ही ताची जबाबदारी हांवें पळोवंक आसा त्या देखून खंयचें बरें आनी खंयचें वायट तें समजून घेवंक आनी ह्या पर्जेची जबाबदारी घेवंक म्हाका एक तूं ज्ञान दी म्हणटा आनी सर्वेस्पर देव कुडलें म्हणटा 12वें वाक्य म्हणटा तुवें लांब आंवक ग्रेस्काय आनी कांयच विचारूं नाय तुवें जबाबदारी घेतली येद्या व्हडल्या पर्जेची तुवें जबाबदारी घेवन तूं म्हणटा ह्या जबाबदारीत व्यक्ती जावन ह्या पर्जेक हांवें बरें करी जाय म्हणलें तुजी चिंता बसा न्ही त्या देखून हांव तुका जाणवानी समजोणी मात दिता न्ही धन दिरवें मान गौरव इतलें दितालो गे फुडें खंयच्याय रायक आसचें ना मुखार खंयच्याय रायक मेळचें ना तर मोगाचें न्हू आज आमी ह्या वेळार इस्टर म्हणून आचरण करता आसतना केवल जिजू पुनर्जीवन जाला इस्टर हॅपी इस्टर म्हणून आमी काय केवल म्हणून हांव तुमची येता जाल्यार खंयसर गी हांव तूं असो महत्व हांव तूं जाणा नेणा जावन आमी खंयसर गी परत सूख करता सोम्या जिजूच्या दृश्टे मुखार म्हाका आनी तुका एक जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी जावन आसा सोमी जेजू सर्गारोहण करता आसतना म्हणटा वसा आनी सोमेस्त लोकांक म्हजी प्रजा करा म्हजी सुवार्ता परगट करा आज हांवें तुवें ही जबाबदारी घेतल्या गे म्हणलें सवाल म्हज्या आनी तुज्या जिणये मुखांतर म्हज्या आनी तुज्या व्यक्तित्वा मुखांतर हांवें तुवें ही जबाबदारी कितली काण गेल्या म्हणलें सवाल वर्सान वर्स हॅपी इस्टर हांव तूं म्हणटा मोगाच्यानो पूण सोम्या जेजून ती जबाबदारी घेतिल्ल्या बरी सर्वेस्परा देवान ह्या पर्जेचो मोग करण ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडलो आनी जेजून ती जबाबदारी घेतली मरण तो भोवलो आनी ताका उंचल्या पावंडाक ताका पावयलें म्हाका आनी तुकाय सर्वेस्पर देव सांगता जर तर म्हजी जबाबदारी तुमी घेशात तर ही शुभ वार्ता परगट करचें जबाबदारी जर तर तुमी घेता जाल्यार तुमच्या जिवनांत ती उंचल्या पावंडाक तुमी पावतल्यात कोणूच तुमकां अडखळ घालूंक शकनात आमी ह्या चरित्रेच्या पुटांनी पळयलें जाल्यार जावं पुरो ते आपोस्तल जावं पुरो ते संत केदाळा ते चड आनी चड शुभ वार्ता परगट करूंक लागले सर्वेस्पर देवान तांकां जायपुरती देणी दिली गिफ्ट ऑफ हिलींग दिलें गूण करूंक जावं पुरो प्रवाद करूंक हे इतर देणी फळां ताका चड आनी चड सर्वेस्पर देव दिता आनी ह्या व्यक्ती मुखांतर शुभ वार्ता संवसारार अती वेगान ती मुखार गेली मोगाचें न्हू आज आमी आमच्या कोशर्दाक विचारया हांव आनी तूं हें पास्क फेस्त आचरण करता आसतना आमी जेजूचें पुनर्जीवनपण आचरण करता आसतना सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तूं भास दिवंक शकानगी सर्वेस्परा हांव ही एक जबाबदारी घेता जेजून जबाबदारी घेतली खुर्साचें मरण पर्यंत मेलो आनी उपरांत ताका तुवें जिवनपण दिलें हांव ही तुजी जबाबदारी घेता शुभ वार्ता परगट करूंक तुजे विशयेंत हांव परगट करूंक जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयी सांगूंक हांव अत्रेकता म्हणलें जिवन जिवंक देवा लागीं सांगूंक हांव तूं तयार आसा गी दुसरें मोगाचें न्हू ह्या पुनर्जीवनपणो म्हाका तुका एक बरवसो कसलो हो बरवसो जिवितांत म्हाका तुका आसो खंयच्याय सन्निवेशार हांव तूं आसूं दी खंडीत जावन ह्या सन्निवेशांतून म्हजो आनी तुजो देव भायर हाडटा म्हणलो बरवसो जेजूक तो बरवसो आसलो हांव कोणायकय जाप दिना म्हजेर कितलो आरोप केल्यार जाप दिना म्हाका ताणें कुर्सायल्यार कांयच जायना कित्याक हांव परत पुनर्जीवन जाता म्हणलो बरवसो ताका आसलो आनी त्या खातीर तो कांगाल जायना
कंगाल जायना बियान ना 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 हांवें केल्लें न्ही हांवें कांय करूं ना बेश्टें सांगतात फोटी मारतात म्हणून पिलाता लागीं सांगूं ना उगूच रावलो हो बरवसो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नवो अध्याय प्रारंभ करूंक शकता एम्मावसाच्या वाटेर हेचें तें वाचप आमी मुस्तुपटी वाचलां 6 लोकांच्या 24 अध्यायान थंयसर उल्लेख केला थंयसर आमी पळयलें जाल्यार त्या दोगां शिसा सांगाता जेजू आसलो तरी ते बरवशे विणे सोलो नासतना बरवसो नासतना सोलोन येता आसतना वो जेजू तांचे सांगाता सोलोन वेता पळयत पुस्तक म्हणटा 7 मैलां सोलोंक आशिल्लें ते निराशी जावन बरवसो सांडून ते सोलोन आशिल्ले मोगाच्यान आनी थवळ जेजू तांचे संगी येता तरी पूण जेजू तांचे सांगाता आसा म्हूण तांकां कळीत नाशिल्लें आज हांव आनी थंय साबार संगतींनी बरवश्या विणे आसा साबार संगतींनी बरवश्या विणे आसा जावं पुरो थोडी कुटुंबां जिवितांत बरवश्या विणे आसात जावं पुरो शिकपा जिवितांत बरवश्या विणे आसात जावं पुरो आर्थीक क्षेत्रांत बरवश्या विणे आसात जावं पुरो कुडीच्या भलायकेंत बरवश्या विणे आसात विविध शेतांनी विविध कामांनी हांवान तूं बरवश्या विणे आज आसूंक पुरो एम्मावसाच्या वाटेर ते दोग शिस सोलोन वयता आसतना जेजू तांचे सांगाता सोलोन वयतलो तरी तेच बरवश्या विणे आसले आनी ते सांगतात जेजू लागीं उलयत आसतना ते म्हणटात 24 अध्यायान 21 वाक्य म्हणटात ते कित्याक तांचे कश्ट आठवेटे सांगतात पळय जेजू म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो ताका ताणें कुर्सार मारलें आनी ते सांगता आसतना 21 वाक्यान म्हणटात पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो वस्सो म्हूण आमी बरवसो नाशिल्ले वस्सो म्हणून बरवसो नाशिल्ले हांवें थंय बरवसो न्हू चिंतूंक पुरो म्हाका एक बरें जाता म्हणून हांवें एका बिजनेसाक हात घालो पूण आज कितें म्हज्या जिवितान जालें म्हजें जिवन बरें जायचें म्हणून हांवें एक लग्न जालो आज म्हजें जिवन खंयसर वचून पावलें हांवें एक बरें जायचें म्हणून म्हज्या भुरग्यांक इतलें शिकयलें आज म्हजीं भुरगीं खंयसर आसात आज विविध रितीच्या बरवश्या विणे जे कितें ते सोगशीस आशिल्ले दोगशीस आशिल्ले एम्मावसाच्या वाटेर वचून आशिल्ले तशेंच हांव आनी थंय बरवश्या विणे जिवन आसा मोगाचें पवित्र पुस्तक म्हणटा जिवंत जाल्लो जेजू ह्या दोगां शिसां सांगाता सोलोन येता आनी म्हणटा पवित्र पुस्तक विवरण करता मोयचे तावन प्रवाद्यांनी सांगलें हर एक विवरण करन तांकां सांगता आनी जेजू पवित्र मुखार येता आसतना थंयसर आमी वचूंक पळयता ते थंयसर रावता आसतना जेजू उंडो मोडटा आनी थवळ त्या शिसांक जेजूची वळख कळटा 7 मैलां ते सरले 7 मैलां म्हळ्यार सादारण 10.5 किलोमिटर मस्त पळय सरले जाल्यार जेजू विशयान निराशी जावन ते फाटी वेतले कुर्सार मारला फाटी येतले जेजू विशयान मस्त जाणां आशिल्ले जेजू विशयान मस्त जाणां आशिल्ले व्यक्ती ते म्हणटात ते जेजू लागीं कितें विशेश म्हणटा तुका मात गुत्तो नागे सगळ्यांक गुत्ता तुका मात गुत्तो नागे म्हळ्यार जेजू विशयान इतले गुत्त आशिल्ले व्यक्ती 10.5 किलोमिटर येता नासतनाय जेजू तांचे सांगात आशिल्लें नेणा आशिल्लें कित्याक ते बरवश्या विणे आशिल्ले कितें जाला हांव आनी तूं बरवसो सांडटा जेजू आमचे सांगात आसतना आमकां कळीत जायना मोगाचें न्हू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू म्हाका आनी तुका बरवश्याक आपोवणें दिता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हणटा सर्वेस्वर सुमे जेजू हांव तुजे सवे आसा बरवसो म्हजेर दवर तूं आज एक सामान्य व्यक्ती जावंक पुरो पूण कशें हांव मरणांतलो भायर येवन पुनर्जीवन जालां तुज्या कश्टांतलोय तूं भायर येवंक शकताय तूं संतोश भरीत जिवन जिवंक शकताय तुज्या पिडेंतल्यान भायर येवंक शकताय तुज्या अडखळींतल्यान भायर येवंक शकताय तुज्या सलवणेंतल्यान भायर येवंक शकताय तुज्या कुटुंबा जिविताच्या समस्यांतल्यान भायर येवंक शकताय हर एका समस्यांतल्यान तूं भायर येवंक शकताय बरवसो म्हजेर तूं दवर आज म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर सुमेन जेजू उलो दिता म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे बरवसो तूं साडिनाका आमी खंयसर आमचें मॅक्सिमम जाल्यार आमच्या जिवितांत आमचें एक मनीस कुडीन मोरात आनी पयलीं पुस्तक म्हणटा मेल्यारय सर्वेस्पर देव पयल्या आमी जाणा ताजे शुभ वर्तेंत सांग पावल पयल्या
कोरिंदकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 15व्या अध्यायान 19 आनी 20 वाक्यान म्हणटा ही जिणी मात्र लेगून क्रिस्त ते आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेरां सकणां प्रास चड निर्भागीपणाची पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हणून तो जामिनी जाला त्या देखून स्पश्ट तरान सांगता उरल्या बरींच आमी बरवशे वेळेन जियेता जाल्यार म्हजी कुडीचें मरण जाल्यार हांव जालें हांव आज गळटां खाता म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव गळटां तितलें मात्र म्हज्यान तुजें जिवीत जाल्यार उरल्यांचें की कांय हांवान तूं बरें कांय जायना पयत पुस्तक म्हणटा जर तर जेजू क्रिस्त जिवन जाला म्हळ्यार बरवसो दवर तुका एक गॅरंटी म्हणल्यार बरें जामीन म्हणल्यार बरें तुकाय जिवंतपण आसा हर एका व्यक्तीक जिवंतपण आसा हांव तूं जाणाव पयत पुस्तकांत आमी पळयल्लें जेजू मेल्ल्या वेळार थंयसर आखरेचो श्वास काडटा आसतना मेल्ल्यांत जावन फोंडांत जावन भायर आयिल्लें सभार थंयसर उल्लेख आमी सामातेवाच्या 27 अध्यायान पळयता थंयसर ताणें प्राण सोडटस देवाळचो पडदो वयर जावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फळे जाले भुंय कंपली खटपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशय घेवन आशिल्ले सबार भक्त जिवन जाले आनी जेजूचें जिवनपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन शहर जाणांक दिश्टीक पडले मेल्ले जिवंत जाले लोकांक दिश्टीक पडले जेजू जिवंत आसतनाय सबार जाणांक जिवंत केलें जेजू सर्गारोहण केल्या उपरांत शिसांनी सबार जाणांक मेल्ल्यांतले उठयलें सबार जाणांक पिडा गूण केली सबार जाणांक बंधनाच्या संकलेंतल्यान सुटयलें तसो सर्वेस्पर देव सोमीन जेजू क्रिस्त जिवंत जाल्लो जेजू म्हाका आनी तुका सुटकेसो देव जावन आमकान तुका संतोश बरेसो करचो देव जावन भरवस असो देव जावन आमचे मदें आसा मोगाचें न्हू त्या देखून 3 आद्या देखून 2 संगती आयच्या दिसा आमी उडास दवरया 2 संगती पयलें जावन आसा जबाबदारीचें जिवन आनी मुखार आमी जिवोवच्या विशयान दुसरें भरवसेचें जिवन जिवोवच्या विशयान ह्यो 2 संगती आमी जियेत आसतना सर्वेस्परा देवाची कृपा सोम्या जेजूचें पुनर्जिवनपणाचें सकत सोम्या जेजूचें आशिर्वादां मुचे तेने तुजें तें आसतलें आनी ह्या वर्साचें फास्का फेस्त मुच्यान तुजी जिणी बदलूंक शकतलें आमीन सर्गींच्या बापा आमकां हर एकल्यांक तुज्या हातांत समर्पण करना तूं आमकां सकत दी म्हण मागता हांव आमच्या जिवितांत तुवें दिल्लें तें येवजन जारी जावचे पासत आमचे थंय कसले मारपाड जाय ते मारपाड जावंक आमी आमकांच तुज्या हाती समर्पण करता मोगळा सोम्या जशें तूं बापाक काल जावन हर एक संगत बापाची खुशी कितें जाणा जावन त्या प्रमाणे तूं जियेलोय गे तेच प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत बापाक कल्तिमान घालना ताची खुशी कितें जाणा जावन जियोंक कृपा आनी आदार आमकां लाभय म्हण मागता मोगळा सोम्या आमी समर्पण करता आमकांच तुज्या हाती आमचे थंय आसची पिडा शिडा आमचे थंय आसचे अविधेयपण आमचे थंय आसचे हर एक तरांचे थाळण्यो तुका समर्पण करता सोम्या ह्या थाळण्या वयर जैत व्हरन तुजे सांगता मेटांक काडूंक आमकां कृपा लाभय म्हण मागता बापा हर एकल्याक तुज्या हातांत समर्पण करना जेजूच्या जिवनपणाचो संतोश आमी आत्मीक नितळाय सवें आचरण करूंक आमकां हर एकल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आदार लाभय हाला माशाला लिलेला लाला बा शकाराबा हा बरितना शाला लाला आत्मीक परिशुद्धपण लाभय सोम्या हा बा तू ना शरा हर एकल्याचें जिवीत परिशुद्ध कर सोम्या हा बन्युष्य खरा हाता नमाशारा डिडिरारा हर एकल्या थंय आसची पिडा शिडा आनी हर एक आत्मीक कुरडेपण तूं नितळाय सोम्या शमालुष्य खरय आला शरारारारा ही बरा 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 बा संवसारार शांती समाधान स्थापन जावंक कृपा लाभय सोम्या सोम्या जेजू तुजो पवित्र आत्मो हर एकल्यांचेर धाडना हर एकल्याचें जिवीत
तुझ्या कुशेप्रमाणे मारपाड जायशें कर सोम्या. हालेलुया 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 हबरी शकलाया ला 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 मशकरा बरा बरा बा. हालेलुया 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 रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. उभी रावया आणि संतोष सांज समयाच्या अमरिक रक्ताक मानकन गमी कवियां गीत 565 पेज नंबर 65. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಕೇಡಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿರಲು ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿರಲು ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ನವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾಣೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾಣೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಕಾಯುವನು ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಕಾಯುವನು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ मंगळा सोम्या तुझें पवित्र आमोलीक परिशुद्ध करचें रागात आमच्या हर एकल्याच्या कुडीच्या शिरांनी वळाशें कर सोम्या आनी तुज्या त्या आमोलीक रक्ताच्या परिशुद्धपणान आमच्या कुडींत आसची हर एक तराची पिडा शिडा नास जावन वचशें ते रगत आमकां सकत दिशें आशिर्वाद सी सोम्या हालामा शेकेरे हालालुलेला ला 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 हर एकला सो जीव तो आपड सोम्या पवित्र तरान तो सांभाळूंक जाय आसची कुरपाला बाई सोम्या आमच्या कुडींत आसचे हर एक तराचे आंतरीक घाई कितें आसात आमच्या काळजांत आमी परत परत आमकां दूख हाडता ते तुज्या हातान समर्पण करता सोम्या ह्या घडये ती आंतरीक दूख तूं निवारण कर सोम्या सोम्या समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांनी आसचे असमाधान सोम्या तुजो जिवंत उठुल्लो तो परजळ हर एकल्याच्या कुटुंबांचेर फांकोवन हर एकल्याची कुटुंबां शांत समाधानाची बगेवंत कुटुंबां जावन
परिवर्तन कर सोम्या हालमा शकरी आला ला 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 हा बतू शरररररररा हीलमा हीलरा 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 हील बाबा हीलरा 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 होली आत्मनि ठच्चर बरा 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 बा परिशुद्ध रक्तम दरेकुबा आशीर्वदी संबारा कल्वारी रक्तम ने परिष्करिश बारा कल्वारी रक्तम ने अभिषेक बारा कल्वारी रक्तम ने परिशुद्धीकरण शक्ति आशीर्वदी संबारा हालमा शरररररा हालाला हर एका संगतीन खंयचे मुखार वेत असतना बेआसच्या व्यक्तीक सोमी धैर्याचो आत्मो दिवन आशीर्वाद दिता हालमा शकरी ही हातान मारी सिकराताला शाबराबा उडासाची सकत उणी आसच्या व्यक्तीक भुरग्यांक सबार भुरग्यांक शिकले उडास उरना परीक्षेच्या वेळार विसरून वेच्या तसले मनस्थिती असल्या भुरग्यांक सोमी जेजू उडास दिवन आशीर्वाद दिता उडासाची सकत वाडयता हालबा शिखरक बाळटा शिखर कर करा ला हालमा शरारारारारारा हीला बाबा हीलरा हीलरा हीला बाबा हीला बाबा हीला बाबा हीला बाबा हीला बाबा पायांनी ओळसच्या व्यक्तीक सोमी जेजू गुण करता हबार कुशिकर कथा रारिशा हालेलुया 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 हीला मामा हीलरा 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 हीला बाबा हीला बाबा हीलरा 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 सबार कुटुंबांनी सोम्याचे समाधान देवून येता हालबा शरररररा हीला बाबा हीलरा 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 उली आत्मानी ब्लेस शरबा आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो सोम्याचे आशीर्वाद या जिवंत क्रिस्ताचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेच्या पयलें आयचो दीस पास्कांच्या फेस्ताचो दीस व्हरतो दीस आशीर्वादाचो दीस म्हणून हांवें सांगलें तेलगून ह्या दिसा आमकांत सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करया आमचे सगळे कुटाम सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करया कित्याक हो फेस्ताचो दीस एकालेकान कुटुंबाचो दीस आशीर्वादाचो दीस तेलगून आज आमचे सगळे कुटाम सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करया मोगाल भावन आनी भयणीनो जेजू जिवंत क्रिस्ताचेर कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांनी भावार्थ पातयेंनी दोन जियोवच्या खातीर हर एका सांद्यांनी कुटुंबांत पयस गेल्ल्यांनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांनी भावार्थांत पयस गेल्ल्या हर एका आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी परत सोम्याचेर विश्वास दवरून सोम्याचो तांचो एकवट जियोंक आनी प्रगट करूंक आनी सोम्याचेर तांचो भावार्थ गूण रोवंक म्हणजे खातीर आज आमच्या कुटुंबांक विशेश तरान आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करया सोम्यान तांकां अभिशेकाच्या त्या दिसा सगळ्यां आमी दिंबी घालया आमच्या भावान आतां नियाळान म्हळें दोन संगती एक जबाबदारींत आमचे कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांनी जबाबदारेचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जिवोवच्या खातीर आनी दुसरें बरवोशाचें जिवीत बरवोशाचें जिवंत क्रिस्ताचेर आमचो बरवोसो आनी त्या बरवोशान भरलेलें आमचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत जावच्या कितेंय जावं कितेंय घडोवन दी कालेंय येवं दी पूण आमचें जिवीत ह्या दोन बुन्यादींचेर कडपांचेर म्हणल्या बरें आमी बांदून हाडूंक तो सोमी आमकां विशेश कृपा आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक लाभून दिवन आमी मागया हांगासर आसली आमी आमची कुटुंबां सोमयाच्या पांयांत समर्पण करतना विविध माध्यमां मारिपात विविध जाग्यार हांव तुमी आराधनान वांटेली जावची हर एकल्यांनी तुमचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक त्या सोमयाच्या पांयांत समर्पण करून ह्या घडये विशेश तरान मागच्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी कितें शेळाला भावार्थ तो परत जिवो जावच्याक तो जिवो जावच्याक तो गट जावच्या खातीर आनी जिवंत क्रिस्ताचें हाजरपण आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांनी आमी बगच्या खातीर आसच्या खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडये आमी मागया आमची कुटुंबां नवीकृत जावं दीत मोगाचें न्ही कुटुंबाचें वरास कुटुंबाचें वरास त्या देखून आमच्या कुटुंबां नवी जावं दीत नवीकृत जावं दीत जिवंत क्रिस्ताच्या त्या बरवोशान भरलेलीं कुटुंबां आमची जावं दीत म्हणून आज आमी विशेश तरान आमची कुटुंबां आनी आमकांच ते जिवंत क्रिस्ताच्या पांयांत समर्पण करून विशेश तरान आमी मागया आमचे दोनी हात आमी उबारून धरया
उबांदरी आणि पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. दैवीक ध्यानाच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमची शेळेले क्रिस्ती जिवीत, आमचे शेळेले ते कुटुंबाचे जिवीत परत नवीकृत करूंक तुझ्या आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक, त्या दैवीक ध्यानाच्या दाताराक आमच्या कुटुंबाचेर आमचेर एकल्याचेर वोत म्हणून त्या सुमया कडेन आमी विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. मग जाणा असल्या आत्म्याक, जानवान भरलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक, त्या ध्यानांनी भरलेल्या फळांनी भरलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर वतून आमचो तो भावार्थ आमची पातयेनी तो दृढ करूंक, जिवाळ करूंक असल्या आत्म्याक आमकां दी म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. आनी असलो पवित्र आत्मा आमचेर हर एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर देवन येवं दी म्हणून आनी आमचो भावार्थ आमच्या कुटुंबात जिवीत थीर जावं दी, जबाबदारेन भरवशान भरलेलें जिवीत जावंक आमी विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. मग जन दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या ये देवन ये ते लावन जेजू आमचेर हर एक आमच्या कुटुंबाचेर देवन ये. आमकां तूं रूपीत कर, आमकां तुज्या कृपेन बरोवंक ये पवित्र आत्म्या. आमकां तूं रूपीत कर, हर एका कुटुंबाचेर ये, हर एक कुटुंब तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. तुम्ही विशेष तरान आमच्या मंगळूर दिसतली हर एक कुटुंबा, आमची क्रिस्ती कुटुंबा, आ क्रिस्तांव भाव भयणीची कुटुंबा ही सगळी तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. सोम्या हर एका कुटुंबाचेर तुझ्या आशीर्वाद वो सोम्या. तुझ्या दैवीक आत्म्याक, जाणत्या त्या आत्म्याक, जानवायच्या त्या आत्म्याक हर एका कुटुंबाचेर वो सोम्या. हर एका कुटुंबाचे मत, कुटुंबाच्या सांध्याचे मन बदलून जाक, तांचो भावार्थ तो घट करच्या, थीर करच्या. तुझ्या जिवंत क्रिस्ताचेर तो भावार्थ घट करच्याक पवित्र आत्म्या ये देवन ये. हर एका कुटुंबाचे देवन ये, कुटुंबाच्या सांध्यांक अभिषेक कर. तुझ्या कृपेन भर, तुझ्या सत्तेन भर, शेळले जिवीत नवें कर, नवीकृत कर, नवीकृत कर. पवित्र आत्म्या ये ये ये. हर एका कुटुंबा, हर एका कुटुंबाच्या सांध्याक आपोड पवित्र आत्म्या, आपोड सोम्या, आपोड आपोड पवित्र आत्म्या. सोम्या तुझ्या ओ पवित्र आत्म्या, तुझ्या आत्म्याक हर एका कुटुंबाचेर वो सोम्या, वो तू सोम्या, वो सोम्या. हर एका कुटुंबांनी तुझो जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव तांकां बघूंक दी सोम्या. तुवें हाडलेली शांती समाधान हर एका कुटुंबांनी राज जावंक, हर एक कुटुंब भाग्यवान पवित्र जावंक आशीर्वादीत कर सोम्या, आशीर्वादीत कर सोम्या. हर एका कुटुंबाक आपो सोम्या, हर एका कुटुंबाक आशीर्वादीत कर सोम्या. ह्या घडी विशेष तरान हर एका कुटुंबाक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या. हर एका कुटुंबातल्या हर एका सांध्याक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या. आपोड सोम्या, आपोड सोम्या. तुझ्या आत्म्याक वच सोम्या, तुझ्या बुद्धीनारा त्या आत्म्याक, जाणत्या आत्म्याक वच सोम्या, वच सोम्या. आमचे हर एकल्याचे मना बदल सोम्या, बदल सोम्या. आपोड सोम्या, तुझ्या सत्तेन कृपेन बस सोम्या. ये पवित्र आत्म्या ये देवन ये. हर एका कुटुंबाचे देवन ये सोम्या. अभिषेक सोम्या, अभिषेक तुझ्या कृपेन बस सोम्या, तुझ्या कृपेन बस सोम्या. हर एकल्याक आपो सोम्या. अभिषेक सोम्या, अभिषेक सोम्या, अभिषेक सोम्या. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, adore you Jesus. Thank you Lord Jesus. अर्घां तुका सुमयांचेचो, कोगळाप तुका सुमयांचेचो, नमान तुका सुमयांचेचो, वंदन तुका सुमयांचेचो, महिमा तुका सुमयांचेचो, स्तुती तुका सुमयांचेचो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमयाचे आशीर्वाद जोडून तयार जावन आमी गावया. गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता हें गीत आमी गायतना सोम्या मुखार सरपडतना परत आमची मंगळूर दियेसीस आमच्या गवळी बापांक, आमच्या सगळ्या याजकांक, धर्मीक भाव भयणीक, हर एका भावार्थी भाव भयणीक आमी समर्पण करया. आमचे सगळे मंगळूर शहर, आमची समाज, आमच्या भावाची सगळी सोम्याच्या पांयांतळा समर्पण करया. जिवंत क्रिस्तान हाडलेली ती शांती समाधान सगळ्यांनीतल्यानी राज जावचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. आमच्या देशा खातीर, आमच्या राज्या खातीर, आख्या संवसारा खातीर, मोगाचें आख्या संवसारा खातीर जिवंत क्रिस्ताचे राज
ते स्थापीत जावचे खातीर जिवंत क्रिस्ताची शांती सगळ्या संवसारार राज जावचे खातीर प्रत्येक जावन युक्रेन आनी रशियामध्ये सोलोनाचें तें झुजू संपूर्ण बंद पडच्या खातीर विशेष तरान तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया सुमयाचे आशिर्वाद तांचेर आमचेर हर एकल्याचेर देवन येवनी म्हण आमी मागया हे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवयां गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान Itia ora sakramenta sesang naman koruya pervela tiarupa botna nayoriti adarya salvon mecha askatvisya bavartaci bontibya Sese Bapa, Tesis Puta, Allah Sani Stutisra, Podvi Mahima Sesna Sesna, Yekastalyan Sita, Tuka Dogaincha Spirita, Sama Sami Navarta. प्रार्थुया सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा आमच्या जिव्या देवा तू आमचो मोग करताय आमचे सांगत आसाय तुझे हाजरपण आमकां हर एकल्याक दिताय आमी आज बावर्तान वळखून घेता तर आमच्या दिसपट्या जिवितांत तुजेर जिवंत क्रिस्ताचेर आमची फातींनी बरवो सोदून एक जबाबदारेचें तशेंच बरवशाचें जिवी जिवंक आमकां कृपा दी प्रत्येक जावन आमच्या हर एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुजे विस्तार आशिर्वाद आवत त्या मरिपात तुझे राज आमच्या कुटुंबांनी राज करून दी आनी त्या मरिपात तुवें हाडलेली शांती आमच्या हर एका कुटुंबांनी वस्ती जावं जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना Amen.